नमस्कार गोमंतक टी विषय तुमकां सगळ्यांक माय मोगा सेवकार हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवची मुखेल खबरो। स्मार्ट सिटीच्या कामात 1000 कोटींचो घोटाळो ऑडिट केले ना जाल्यार वतले कोर्टान काँग्रेसीची शिटकावणी। सत्तावीस मार्चा सावन सुरू जातले 5 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेवपाक मंत्रिमंडळान दिली मंजुरी। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे म्हादय पदयात्रेक 70तल्या 12 पंचायतींनी घेतली हरकत, पदयात्रा जावची न्ही म्हणून उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिले निवेदन। कोंकणीच्या मळार सरकारान चडांत चड करचो वावर, संवसारीक मायभास दिसा निमतान कोंकणीच्या मालगाड्यांनी उक्तायले मत। खेळ संघटनाच्यो राजकी खेळी घेवच्यो ना खपोवन खेळा मंत्री गोविंद गावडेची शिटकावणी। आणि मॉडिफाईड दुचाकी आड मडगाव पुलिशेन सुरू केली मोहीम, 41 बुलेट्स केल्यो जप्त। आता खबरो विस्तारान। स्मार्ट सिटीचे काम स्मार्ट तरेन जायना, ह्या कामात कोट्यांनी रुपयांचो भ्रष्टाचार जाला। ह्या कामाचे ऑडिट जायना जाल्यार गरज पडल्यार आमी कोर्टानय वतले, अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। स्मार्ट सिटीच्या कामात पणजेच्या नागरिकांक विश्वासात घेयात अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली। वेळ प्रसंग जर तसो येयलो जाल्यार आमी कोर्टाचे दार खडखडोवपाक फाटी रावचे ना। हे जे लोक हेतून घुसपाल्ले आसा 1000 कोटीच्या ह्या घोटाळ्यान, तेंचेर कारवाई जावपाक जाय आणि जे योग्य अधिकारी आसा, जे जबाबदार अधिकारी आसात तेंच्यांनी हेची दखल घेवची। आणि इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटी फक्त इमेजीन करपा खातीर दवरचे न्हू, तर स्मार्ट सिटी खऱ्या अर्थान कशी आसतली ही लोकांक कळोवचें। स्मार्ट सिटीचेर चलपी भ्रष्टाचार हो बंद जावचो। लोकांक जावपी गैरसोय सगळ्याकून म्हत्वपूर्ण, लोकांक आयज जावपी गैरसोय, जे पणजेचे लोक आसात, जे गोंयचे लोक राजधानीन येतात आणि जे भोंवडेकार येतात, पर्यटक येतात, तांकां त्रास जावच्यो न्हू हेचेर सरकारान पावलां उखलपी। आनी तुमकां लज जर आसा, तुमकां जर मनीसपण आसा, तुमकां जर ह्या सरकाराक कितें इतलो तरी स्वाभिमान आसा जाल्यार आमच्या 50 प्रश्नांची उतरां बेगीबेन दिवची। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 मार्च ते 1 एप्रिल ह्या काळात चलतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिल्या। गोंयांत वाडपी अपघाताच्या प्रमाणाचेर नियंत्रण कशें दवरप, ते खातीर कितें उपाय येवजण करची हे विशीं भौशीक बांदकाम खातें, येरादारी आनी गृह खात्या कडेन बसका घेवन उपाय काडटले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या। राज्यात जावपी चडांत चड अपघात येरादारीचे नेम मोडिल्ल्यान, तशेंच सोरोप येवन गाडी चलोवप आनी भर वेगान गाडी चलयल्ल्यान जाता अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलां। असेंब्ली समन केल्या फ्रॉम 27 मार्च। ॲक्सिडेंटाची मिटींग जी पळय न्ही त्याच्यानी सगळें रेडी केला, इम्प्लिमेंटेशनचें काम सुरवात केला। ओके, हांव परत एकदा म्हणजे मॅक्झिमम गाडयो खूब मोठ्या प्रमाणात, तूं जर कंपॅरिजन विथ बाकीच्यो स्टेटी पळयत न्ही जाल्यार गोंयांत प्रोपोर्शनेट टू द पॉप्युलेशन व्हेकल हे जे आसा खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला। आणि ताका 2-3 कारणां आसा, आमी समजून घेतल्या त्या प्रमाणे। एक, बरेच जाण रूल फॉलो करिना, ड्रंक अँड ड्रायव्ह, ओके, हें आसा। आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ओवरटेक करता आसतना न पळयताय ओवरटेक करतात, हो एक कारण आसा। वेगवेगळी कारणां आसा, पण आमचे PWD डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी होम डिपार्टमेंट तिनांची कंबायन मिटिंग्स कंटिन्युअसली सुरू आहा। इम्प्लिमेंटेशन आमी सुरवात केला। लोकांनी म्हाका दिसता सहकार्य करपाची गरज आसा। 70च्या 12 पंचायतींनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या म्हादय पदयात्रेक खर विरोध केला। हे विशीं तांणी उपजिल्लोधिकाऱ्याकडे निवेदन दिलां। 70च्या थळाव्यांक म्हादय विशींची जागृताय करपाक हेर खंयच्याच लोकांची गरज ना अशें स्पश्ट मत ह्या 12 पंचायतीच्या सरपंच आनी पंचांनी मांडलां।
आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण आसा जे काल तुमी सगळे जाणा आसतले की काल ठाणे पंचायत मावशी पंचायतीन जे कितें घडलें तें एक्चुली घडपाक जायनासलें कित्याक आमचो सगळे पंचायतीचो आक्षेप आसा हेजेर कित्याक जाणा म्हादय जो इशू आसा हो आमी सगळेच जाणा आमचे सगळे 70चे लोक जाणा म्हादय कितें ती सो म्हादय वाचोवपाक आमचे लिडर सक्षम आसा सो आमकां खंयच्याच 70 सोडून भायल्या म्हणजे आमचे गोंयचे भायल्या गोंयान जे 70 सोडून जे गोंयान लोक रावतात तेंची आमकां गरज ना आमकां वाट दाखोवपाक सो त्या खातीर आमी सगळे लोकांक आमी काल विचारलें हेजेर कितें आसा लोकांनी सांगलें आमकां भायले लोक आमच्या वाठारांत नाका सो त्या खातीर आमी आयज मेमोरंडम टायप करून डेप्युटी कलेक्टराक सबमीट करपाक येयल्ले आसा की आमकां खंयचेच भायले लोक आमकां आमच्या वाठारांत नाका कित्याक जर फाल्यां लोक येयले वाठारांत फाल्यां कितें लॉ एंड ऑर्डर हे जावं हाती भायर वचों शकता सो त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करूंक गेल्ले की तुमी ह्या रॅलीक किंवा पदयात्रेक परमिशन दिवं नाका सो हांव सगळ्यांच्या वतीन मागता की डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मागता की हे परमिशन दिवपाचें ना काल जे ठाणे गांवांत जे घडले पळय तेजे उपरांत मागीर ते कोपर्डे मेरेन पावले खुबश्यो गोश्टी आहा आनी म्हादय विशय हो आमच्या काळजांतलो विशय आनी आमी सगळे जागृत आसा हे गजाल आनी म्हादय बद्दल आमकां सगळें ज्ञान आसा बरो अवेरनेस आसा पूण अशें की 70 भायले येवन आमकां येवन जे गजाली सांगता आनी जे काल जो बोवाळ केलो ठाणे गांवचे अक्षरशः लोक सारके बेजार जाला म्हणजे काल आमचो रोड ब्लॉक करप जे गजाली घडले ते घडपाक जायना गजाली आनी आमच्या लिडरांचेर आमकां फूल विश्वास आसा की जे म्हादय बद्दल कितें आमकां जो न्याय मेळपाक जाय सगळें मेळटलें आमकां पूण भायले येवन जे नाका जाल्ले गजाली स्प्रेड करप पण हांव जाल्यार तुमकां प्रत्यक्ष तुमकां सांगूंक सोदता की तुमी जे कोण काल येयल्ले पयलीं तुमच्या गांवांतल्यान स्टार्ट करा आमी आमच्या गांवांत सक्षम आसा आमच्या लिडरांचेर आमी विश्वास आसा आमकां आनी आमकां हेजेर हें मेळटलो आनी तुमी जशें कोण भायले येवन आमकां 70चे भायले येवन आमकां हे घडपाची काय गरज ना आनी काल जे म्हणटाले की मावशे पंचायतीन लोकांनी कबाडे आडयले म्हणून तशें कांय घडोंक ना पूण जे रॉंग एलिगेशन जे तेंच्यांनी जे काल जे उलयतना म्हणटाले पळय तशें कांय घडोंक ना आनी इतलें म्हाका सांगता की सगळ्यांक की आमकां हेजेर आमी सक्षम आसा आमी आमच्या गांवांत आमी अवेरनेस करपाक आनी आमच्या लिडरांचेर आमकां खूब विश्वास आसा काल जो इन्सिडंट घडलो आमच्या मावशी आणि जो म्हाका दिसता ठाणे पंचायत क्षेत्रांत असो पदयात्रेक लागून इन्सिडंट घडो न्हय अशे प्रकार घडोंक जायना म्हणून आयज आमी हे लेटर दिल्लेलें आसा डेप्युटी कलेक्टराक की अशे तरेचे वाद जावपाक जायना म्हणून जे कितें आमी म्हादय खातीर करून आमी सक्षम आसा आमी गांव आमचो सक्षम आसा आमचे लोक आमचे सक्षम आसा आमचो आमदार आसा आनी ते आमी सगळे रुलिंगान आसा जे कितें करणारे ते आमच्या आमदारा मार्फत आमी केल्लेले आसा आमी ठराव सुद्दां म्हादय संबंधी घेतलेले प्रत्येक पंचायतीन घेतलेलो आसा आमकां ह्यो गोश्टी सांगपाची गरज ना आमी सक्षम आसा जो कितें निर्णय घेतले ते आमच्या गांववाले घेतले आनी आमचे लोक ह्या 70च्या भागांतले घेतले इतलेंच हांव तुमकां सांगता आज आम्ही निर्णय घेतलो सगळ्या पंचायती मार्फत की हांगा जी आता म्हादयची पदयात्रा जातली ती आमकां जावंक नाका त्याच्या करता आमी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा की आमच्या पंचायतीत तुम्ही येवपाचें ना आमी सगळे जाण समर्थ आसा सक्षम आसा जो कितें निर्णय घेता तो आमचे MLA घेतले आमी तेंच्या वांगडा सारखे आसा आनी तुमी हेका परमिशन दिवपाक जाय न्ही ह्या पदयात्रेक इतलेंच आमी सांगता आनी अर्जंट आमी इमर्जन्सी मिटींग घेवन आज आमी कलेक्टरा कडेन हे लेटर दिवपाक आयलेली आसा आर्जीन 70 सुरू केल्ली पदयात्रा ही पुरायपणान राजकीय उद्देशांक लागून आसा असो आरोप आमदार देविया राणीन केला 70च्या लोकांक म्हादयचें म्हत्व खबर आसा आनी सरकार म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सक्षम आसा त्या कारणान आर्जीन भायल्या लोकांक वांगडा घेवन 70च्या लोकांक त्रास दिवचो न्ही अशें देविया राणी म्हणटा ज्या तरेन तांणी पदयात्रा सुरू केल्या हांव एकच विचारता 70च्यानच कित्याक आनी ना तांचो स्वताचे गांव आसा थंयच्यान कित्याक सुरू करना 70चे लोक म्हणटा आमकां खबर आसा म्हादयचो इशू कितें आसा आमचे दोनी आमदार सक्षम आसा आमची पार्टी सक्षम आसा आमचो सरकार सक्षम आसा आमची वी बिलीव इन द गव्हर्मेंट एंड वी वील डू इट way our leaders are going ahead with it. This is all politically motivated. पण कोणी केलं म्हणता तुम्ही पॉलिटिकल मोटिवेटेड त्यांना Revolutionary Goans is a party, so they have started it. They came to 70. हांव विचारता 70 कित्याक आतां तुमी पदयात्रा करता न्ही सगळे लोक आयल्या भायले घेवन लोक आयले 70च्या लोकांक आपय आनी तुमकां हे करात वाय आर यू गेटिंग पीपल फ्रॉम आउटसायड डू इट इन योर ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी whoever the concerned MLA had come, start your padayatra in your constituency or start where people are not affected in the villages.
Do it on the state highways or the national highways. Take permission. लोकसभा वेंचणुकेची तयारी भाजपान नेटान सुरू केल्या. हाचोच एक भाग म्हूण आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां भाजपान परतून प्रवेश दिवपाची शक्यताय आसा. पूण हो निर्णय केंद्रीय पावण्यार जातलो आनी तसो जालो जाल्यार तो आमकां मान्य करचो पडटलो अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलां. जाल्यार पार्सेकाराक परतून पक्षांत हाडलो जाल्यार आपली कांयच हरकत ना अशें म्हणीत ताचो फायदो फक्त मांद्रे मतदारसंघाक जातलो अशें पार्सेकाराचे विरोधक दयानंद सोपटे म्हणटात. पार्सेकराक घेवचो की न घेवचो तो ठरवपाक शकना. इज अ पार्टी डिसिजन ऑफ द पार्टी आणि त्यामुळे पार्टीक केंद्र आणि आमचे लोकल पार्टी डिसायड करून एखादो निर्णय जाता आसतलो. त्यामुळे आमी थंयच्या आमदाराचेर किंवा थंयच्या माजी आमदाराचेर कितें करप हें ठरयना. ते पार्टीचो म्हणून तर पार्टी ऑर्गनायझेशनली चलता. पार्टीच्या हातूंतल्यान पार्टी चलता आसतना एक कोण नोबडी कॅन डिक्टेट द पार्टी. पार्टी ही पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनच्या हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान फुडें वता. कारण जसं आपल्या आदरणीय अध्यक्षांनी म्हटलं की हा जो निर्णय आहे हो केंद्राचा आहे. आपले लीडर जे आहे केंद्रीय समिती लीडर जे आहे आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष जे आहेत नड्डा जे आहेत आपले अमित शहा जे आहेत त्याचबरोबर आपल्या राज्याचे प्रमुख जे आहेत त्यात आपले पक्षाचे अध्यक्ष वेगवेगळ्या राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री हा त्यांचाच निर्णय आहे. आणि साहजिकच पक्षात जो येतो त्या आम्हाला हे बघा पक्षाला फायदा आणि तोटा हे मी सांगू शकतो. तुमच्या मतदारसंघात आहेत का? आमच्या मतदारसंघात साहजिकच त्यांच्याबरोबर काही जुने कार्यकर्ते अजूनही आहेत. जर ते जर पक्षामध्ये आले तर नक्कीच मांद्रे मतदारसंघात आणखी ताकद वाढणार असता की सगळ्यात निर्णय मनासारखे जायना. पण पार्टीच्या हिताच्या दृष्टीने एखादे ज्या वेळा निर्णय असतात त्यावेळी ते निर्णय घेवचे पडटात. ते निर्णय मान्य करचे पडतात. सरकारी अधिकाऱ्यांक हाताकडेन धरून विश्वजीत आणि देवयान आमकां आडायल्ले असले तरी लेगीत 100 किलोमीटर म्हादय पदयात्रा काडटलेच असो दावो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान उक्तायलो. फाटली कितलीशींच वर्सां 70तले लोक राणे फामिलाच्या घराणेशाहीच्या गुलामगिरी खाला वावुरताले तेन्ना 70ची कितली उदरगत जाले हे लोकांच्या नदरेक हाडून दितले अशें मनोजाचें म्हणणें आसा. म्हादय विशीं विश्वजीत आनी देवयाक आलुकी आसा जाल्यार तांणी म्हादय वाटोवपाक एकूय आंदोलन कित्याक केलें ना असो प्रश्नूय मनोजा नेव्यार उपरासलो. ह्या दोगांयनी आजून पर्यंत कसलोच प्रोटेस्ट कसलीच यात्रा कसलीच मिटींग दोगांयनी घेतलेली ना. खंयच्याच पंचायतीन खंयच्याच सरपंचान आजून मेरेन लोकांची पब्लीक मिटींग घेवन म्हादय गेल्यार कितें जातलें हें आजून सांगलेलें ना. जाल्यार जे ते समर्थ म्हणटा हें जर तेंच्यांनी केलें जाल्यार आमी 70रीन आमकां येवपाची गरज पडची नासली. आमी 70रीन येयला जाल्यार 70री गुलामगिरी मुक्त करपाक 70रीन जी घराणेशाही चलता ती एक्सपोज करपाक 70रीचो जो विकास आसा तो विकास अख्ख्या जगाक दाखोवपाक आनी आमी येयला हांगासरल्या लोकांक जागृत करपाक. आमी 70रीच्या लोकांक सगळ्यांक सांगपाक सोदता आमी सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदता की आमी 70रीन 100 किलोमीटर चलतले म्हटले चलतले. विश्वजीत राणे दिव्या राणे आनी जर कोण आसात बाकीचे कोण कोण तेंचे येतात तांकां सगळ्यांक सांगता आमी 70रीन चलतले कायद्यानुसार चलतले. होच सरकार हेच पोलीस आमकां प्रोटेक्शन दितले कित्याक आमी कायदो ब्रेक करिना. आमी कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे चलता आनी आमचो वर्क कंप्लीट जातलो तेन्ना ह्या बाबाक दोना पावलाच्यान आतां 70री मदीं मदीं येता आर्जीक भिवन तो येवपाचो तो बंद करतले इतलें मात आमी सांगता. फुडल्या 20-25 वर्सांत आमची मायभास कोंकणीचें स्थान कितें आसतलें काय असो जेन्ना प्रश्न उपरासता तेन्ना भाशेच्या अस्तित्वाचेर प्रश्नचिन्ह उबो रावता. मायभाशेचो प्रश्न हो संवसारीक तशेंच गंभीर प्रश्न जाल्ल्या कारणान आयज आमचेर मायभास दीस मनोवपाचो प्रसंग आयला. हेर भाशांक लागून आमी आयज आमच्या मायभासे कडेन दुर्लक्ष करपाक लागल्यात. जेन्ना पालकांची मायभाशे विशींची मानसिकता बदलतली तेन्ना भुरगीं लेगीत मायभाशे कडेन एकरूप जातली. कोंकणी भाशेच्या फुडल्या 25 वर्सां खातीर हांव आशावादी आसां अशें स्पश्ट मत ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो हाणें संवसारीक मायभास दिसा निमतान मांडलें. कोंकणीच्या अस्तित्वा खातीर वावुरतना आयज तांत्रीक मळाचेरूय जाता तितले परीन कोंकणी भाशेक पावोवपाचें कार्य तरणाट्यांनी हातांत घेतिल्लें आसा. देखून कोंकणी भास ही फुडल्या 25 वर्सां खातीर तरी सुगूर आसा अशें कोंकणीचे लेखक आनी रवींद्र केळेकार स्कुलाचे प्राचार्य अनंत अग्नी म्हणटात. कोंकणी भास सदांच तिगून उरतली हातूंत दुबाव ना. मात कोंकणी भाशे वांगडाच गोंयची संस्कृताय तिगून उरतली काय असो प्रश्न उपरासता. ज्या दिसा गोंयची संस्कृती सोंपतली त्या दिसा कोंकणी भास सोंपतली अशें म्हणीत संस्कृती जतनाची गरज कोंकणीचे वावुरपी चेतन आचार्य हांणी उक्तायली. हो प्रश्न मायभाशेचो असतो युनिवर्सल प्रॉब्लेम म्हणूनच संवसारीक मायभास दीस म्हणून मनोवपाची प्रसंग आयज आमचेर आयला. युनायटेड नेशन्स युनेस्को ऑल आर म्हणजे सगळे तांकां हो कन्सर्न आसा. म्हणटकीर आमकां त्या मानान आमी सगळेच आसात.
पूण म्हाका दिसता की हो एक गंभीर प्रश्न आसा आनी चड करून जे आमी प्रगत भाशा जशे इंग्लिशी लागून आमचे मायभाशे कडेन दुर्लक्ष करतात हे भुरग्यांचेर आमी भुरग्यांक दोश दिवं जायना. भुरगे उलयतात ते आवय बापायक लागून. आवय बापायची मानसिकता जी आसा ती बदलपाची आज गरज आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सरकाराचोय बी प्रयत्न आसूंक जाय. जशे तरेन आज आमचे भारत देशाचे केंद्र सरकार आज म्हणटा की मायभास किंवा देशी भासो वयर सरपा जाय म्हणून त्या नदरेन आमी बी वावरपा जाय. म्हाका दिसता भाशा मंडळ कोंकणी भाशा मंडळ बी सारकी संस्था ज्यो आसात त्यो योग्य दिशेन प्रवास करतात. आतां मानसिकता बदलपा जाय ती भुरग्यांची न्ही तर आवय बापायची. हांव खूब ऑप्टिमिस्टीक आसा. हांव आशावादी आसा. म्हाका तशी निरशणीशी ना. हाजे पयलीं अशे प्रश्न आशिल्ले स्वतंत्र गोंय स्वतंत्र जायना फुडें आमकां खंय दिशिल्लें कोंकणीचो फुडार इतलो पडजळीत आसतलो म्हणून. स्लोली बट फर्मली आनी शुअरली अशी कोंकणी मुखार वता हाजो म्हाका आनंद आसा आनी म्हाका दिसना 25 वर्सां नंतर कितें वायट दीस आसतले म्हणून. कित्याक बाकीच्या भाशांचोय मुखार होच प्रश्न आसा फक्त कोंकणी मुखार आसा अशें न्ही. म्हाका दिसता की भुरग्यां आयज इंग्लिशींतल्यान शिकतात आनी ताका लागून एक कल आसा की भुरग्यांचो इंग्लिशी कडेन. पण जेन्ना मायभास म्हणून पळयतात भुरग्यांक तेन्ना म्हाका दिसता गोंयचीं भुरग्यां पर्टिक्युलरली किंवा जंय जंय कोंकणी भाशीक वाठार आसा थंय मायभास म्हणून काळजां भितर खंय तरी कोंकणीक सुवात आसाच. आनी म्हणून फुडलीं 25 वर्सांचो आमी जेन्ना विचार करतात की तो टॅक्नॉलॉजीचो काळ आसतलो फुडलो आनी म्हणून कोंकणी भास आमची जितली चडांत चड टॅक्नॉलॉजी भितर आमी वापरपाक हाडटले तितले म्हाका दिसता कोंकणीचो फुडार चड सुगूर आसतलो. आनी बरें हातूंतल्यान आमची कोंकणी भास आज गुगला भितर गेल्या. भुरग्यांक ताची जाणीव आसा. आनीक वाचन विश्व सारकी कार्यावळ कोंकणी भाशा मंडळाची जातूंतल्यान भुरगे कोंकणींतल्यान वाचतात कोंकणींतल्यान साहित्याचेर सादरीकरणां करतात. आनीक पेटूल सारकी कार्यावळ आसा. सबंद गोंयभर एक यंग जनरेशन जें आसा तें वेगळ्या माध्यमांतल्यान आवय भाशे कडेन आकृश्ट जाता आनीक आवय भाशेचे बद्दल तांच्या मनांत सुवात आसा आदर आसा आनी कितें तरी करपाक जाय ही जाणीव आसा. आनी म्हणून इंग्लिशी कडेन वळटा आसतूय भुरग्यांना अशें न्हय तसो आसा कल थोडे प्रमाणात. पण जालें जाल्यार आयच्या जनरेशना मदीं म्हाका तरी एक सकारात्मक उर्जा दिसता आनीक फुडलीं 25 वर्सां ह्या नव्या जनरेशना कडेन कोंकणी भास सुगूर आसा हाची म्हजे सारकेल्याक तरी खात्री आसा. सगळ्यांत पयलीं मायभास दिसाचे परबीं कोंकणी आमचे मायभास आनीक कोंकणी उरतली काय ना हाजे परसय म्हाका दिसता गोंयची संस्कृती उरतली काय ना हें चड म्हत्वाचें. इन अ सेन्स कोंकणी म्हळ्यार भास आनी संस्कृती हें बरोबर वता. ज्या दिसा गोंयची संस्कृती सोंपतली त्या दिसा कोंकणी सोंपतली. म्हणटकीर हांव अशा अर्थान म्हणटा की जेन्ना कोंकणी म्हणटा त्या वेळाचेर संस्कृती येता मागीर तो स्वभाव येता. म्हळ्यार गोंयकारांचो म्हणून जो वेगळो स्वभाव आसा सो तोय बी येता. म्हणटकीर तो एकदम असो वचपाक शकना. आतां कशें आसा की कोंकणी शिकपी म्हळ्यार शिकपा भितर कोंकणी सद्याच कमी आसत पूण तातूंत भितर प्रयत्नय बी जाता आनीक पालक मुद्दाम कोंकणी भाशा मंडळाच्या शाळांनी किंवा कोंकणी मिडियमांनी हातूंत भितर घालपाक पळयतात हो पॉझिटीव हें. फुडल्या 25 वर्सान निश्चित कोंकणी जिवी उरतली हातून मातूय दुबाव ना. मदीं थोडो काळ गेल्लो जे तरणाटो कोंकणी कडच्यान पयस वचपाक लागिल्लो म्हणून आतां आमी पळोवपाक शकता की बऱ्याचशा प्रमाणांत हो तरणाटो परतो कोंकणी भाशे कडेन येवपाक लागला. तो मागीर तंत्रगिन्यानाच्या हातून आसूं फिल्डान आसूं किंवा हेर सगळे गजालींनी बरोवपात आसूं किंवा वाचपात आसूं हो तरणाटो परतो कोंकणी कडेन येवपाक लागला. आतां कोंकणी भाशा मंडळ सारकी संस्था फाटली 60 वर्सां जाली कोंकणीच्या मळाचेर भरपूर वावर करता तरणाट्यांक भितर घेवपाक सोदता. एक कोंकणी भाशा मंडळ कितें म्हणून करतले आमी गव्हर्मेंटान सुद्दां तितलीच तकालस घेवपाक जाय की हो कोंकणी कडलो भुरगो जो पयस वता तो परत कोंकणी कडेन येतलो. जो आतां कमी प्रमाणान येता पूण परत येवपाक लागला ही कोंकणी खातीर खोशयेची गजाल आसा अशें म्हाका दिसता. आयज संवसारीक मायभास दीस म्हाका दिसता की आनी 25 वर्सांनी जर आमकां आमची कोंकणी भास तिगोवपाक जाय जाल्यार तातूंत आमकां जाता तितलें लेखन करपाक जाय ताची आमी उलोवपाक जाय एकमेकां कडेन कोंकणीन आनी कोंकणी पुस्तकां तशीं कोंकणी नाटकां कोंकणी फिल्म्स आमी पळोवपाक वचपाक जाय आनी ताका प्रतिसाद दिवपाक जाय सपोर्ट करपाक जाय जाल्यारूच आमची कोंकणी भास तिगतली अशें म्हाका दिसता.
खेळगड्यांचे फुडार पिड्ड्यार करपी संघटनाचे राजे फुडें खर कारवाय करतलो. फक्त कदेला खातीर राजकारण करून संघटनेचेर उंचेल्या पदाचेर रावपा खातीर कांय संघटना वावुरतात अशें आपणाक दिसून आयलां. हाका लागून खेळ आनी खेळगड्याचो फुडार पिड्ड्यार जाता अशें वक्तव्य खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलें. ते फातोर्डा लॉन टेनिस कोर्टाचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयताले. ह्या वेळार मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत उपस्थित आशिल्लो. आज एसोसिएशन्स बीन कितें आहा पळय न्ही, दे आर ओनली फॉर द पोजिशन. Some of the association working very dedicatedly, but some of the associations are working only for the chair. There is a politics in the each and every association. In this fashion, sports develop जातलो, sports promote जातलो, हो एक विषय असा. आणि ह्या दृष्टिकोनातल्यान हे पयलूच जर सारखे जर घाले, आणि इट इज नॉट ओनली इन द स्टेट लेवल, इट इज द नॅशनल लेवल. एव्हरी फेडरेशन देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, एव्हरीबडी इज गोइंग इन टू द कोर्ट. सो व्हॉट इज द फेट ऑफ द प्लेयर? आज भुरग्याचो जो फुडार जर पिड्यार जर कित्याक जर जाल्लो आसा जाल्यार ह्यांच्या झगड्याच्या माध्यमांतल्यान आज पिड्यार जाल्लो आसा. म्हणून आमी ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी फेस करतात. हे बंद जावपाची गरज. आनी आय एम व्हेरी सिरियस ऑन दीस नोट. डेफिनेटली म्हजे टेन्युअर जितले पर्यंत आसतलें त्या पर्यंत आय विल ट्राय टू गिव माय बेस्ट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट. मडगांव ट्रॅफिक सेलान मॉडिफायड बायक्स आणि आवाज प्रदूषण करपी सायलेन्सर आशिल्ल्या गाडयांचेर कारवाय करपाची मोहीम आंखल्या. फाटल्या 2 दिसांनी 41 बुलेट गाडयो जप्त करून धारयांचेर न्यायालयांत केशी दाखल केल्यात म्हणून मडगांव ट्रॅफिक सेलाचो पुलीस निरीक्षक गौतम सालुंके हांणी सांगलें. ज्येश्ठ नागरिकां कडल्यान कागाळी आयल्या उपरांत ही मोहीम आंखल्या. ही आमची मोहीम अशीच चालू उरतली. जे कोणे गाडयो फेन्सिंग करून आवाज प्रदूषित करपी सायलेन्सर बसयला तांच्यांनी ते काडचे नाजाल्यार दंडाक तोंड दिवचें अशी स्पश्ट शिटकावणी मडगांव ट्रॅफिक सेलाचो पुलीस निरीक्षक गौतम सालुंके हांणी दिली. We had received several complaints and mostly they were from the senior citizens that people are using these modified silencers आणि तो मोठा आवाज करता आणि they are disturbing the peace and even their health. So acting on their complaints and under guidance of our SP Traffic Silva sir and DYSP Traffic South Shirvekar sir, आम्ही हो ड्रायव्ह लॉन्च केलो आणि वी हॅव सीज्ड मोर दॅन 40 मोटरसायकल्स आउट ऑफ विच मॅक्झिमम आर बुलेट फॉर युझिंग दीज मॉडिफायड सायलेन्सर्स. आणि ऑल दीज केसीस विल बी सेंडिंग टू द कोर्ट फॉर प्रोसिक्युशन. सो वी विल बी कंटिन्युईंग दीस ड्रायव्ह अँड थ्रू युअर मिडियम आय वॉन्ट टू टेल ऑल द बुलेट रायडर्स की जर तुम्ही सायलेन्सर्स चेंज केला जाल्यार आय एम गिविंग यू टायम, यू गेट युअर ओरिजिनल सायलेन्सर्स फिटेड, अदरवायज यू फेस दीस प्रोसिक्युशन इन द कोर्ट. Since last 2 days now. Last 2 days you have registered 51 cases. More than 40 bikes we have seized and about 45 cases we have registered, and this drive will continue. रस्ते अपघात वाडिल्ल्यान येरादारी खातें एक्शन मोडान आयलां. बेशिस्त वाहन चलोवप्यांक जाग्यार हाडपा खातीर येरादारी पुलिशेन खासा मोहीम आयोजीत करपाचें थारायलां. अटल सेतू आनी महामार्गाचेर ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवप्यांचेर येरादारी पुलिशेची नदर आसा. ते खातीर जाग्यार जाग्यार स्पिडोमिटर बसयल्यात. ते खेरीज विना हेल्मेट गाडी चलोवप्यांचेरूय कारवाय करपाक सुरवात केल्या. आयज आमी बेजिकली अटल सेतूच्या हांगा एंडाक आसा. सो आमी हांगा ओवर स्पिडींगाचे केसीस बूक करतात. आमचो स्पीड रडार मशीन आमी हांगा इन्स्टॉल केल्लें आसा आनी सो हांगा अटल सेतूचेर 50 स्पीड लिमीट आहा. सो जे कोण एक्सीड करता तेजेर ते स्पीड रडाराचेर कॅप्चर जाता आनी त्यो आमी केसीस घालता. सो ताका स्पीड रडाराच्यो ओवर स्पिडींगाक 1000 रुपीज फायन आहा आनी प्लस लायसन्स सस्पेन्शन जातलें तातूंत. सो जे कोण अटल सेतूचेर वयता ना जाल्यार इवन नॉर्मल ब्रिजा वयल्यान सुद्दां येता न्हू. सो स्पीड लिमीट आहा ती नोटिफाय जाल्ली आसा आनी बोर्ड्स लायल्ले आसा. सो त्या लिमिटा भितर रावपाचें आनी गाडी चलोवपाची. आतां हे एक्चुली बेजिकली आमी ओवर स्पिडींगाचेर आनी ड्रंकन ड्रायव्हाचेर आमी मोहीम चलयल्या कारण एक्सिडंट्स वाडटा. सो लोकांनी स्पीड आपली कंट्रोल करून सारकी सिस्टमॅटीक गाडयो चलोवपाच्यो त्या हेतून आमी ही ड्रायव्ह चालू केल्या. रस्ते देगे वयल्या लायटीचेर फक्त 5 आणि 8 पयशे वाडिल्ले आसात. म्हणजे 200 युनिटां फाटल्यान फक्त 10 रुपया वाडल्यात म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. हरशीं च्या मारपाक वता तेन्ना गोंयकार बिंदास 25 रुपया मोडटात जाल्यार ह्या कर वाडीचेर 10 रुपया मोडपाक गोंयकारांक कठीण न्हय अशें मंत्री म्हणटा. स्ट्रीट लायटीचेर आमी फक्त 5 आणि 8 पयशे वाडयल्या. दॅट इज नॉट अ बीग अमावंट. मातशें चेक कर. 100 युनिटाचेर पयले 200 युनिटाचेर पयशे कितले जाले? 10 रुपया जाले. ते कितें
हरशीं च्या मारपाक गेल्यार सुद्दां 25 रुपया पडटात एक च्या. हें खबर आसतना तुमी अशें कशें उलयता. शिवोलीतल्या मारना एका व्हिलांतल्यान हणजुणा पोलिसांनी गुजरातातले एकल्याक ड्रग्स विक्री करतना अटक केली. 2 लाखांचो 4.70 केटामायन आनी 300 ग्राम चरस धरिल्लो. हाचेर फुडली कारवाय करून ड्रग्साचो पुरवठो दिल्ली सावन कुरियरांतल्यान गोंयांत येतालो अशें मुखार आयले. आमचो पंगड दिल्ली वचून फुडली कारवाय आनी हाचे सेकंड सोर्साचो तपास करतले अशें म्हापशेचो DYSP जीवबा दळवीन सांगले. Information that some suspicious activity is there in the villa at Marna. Accordingly, my office issued a search warrant, and I have issued a search warrant, and then the raiding team conducted a search of the premises. See, ड्रग्साचे प्रमाण वाडलें म्हणजे परस की our police we are more active in getting the information. And that is the reason we are able to crack this such a huge quantity of drug. It is about 25 lakhs in the international market, and we will go all out. And there are instructions from Honorable DGP sir, Honorable CM Shri Dr. Pramod Sawant that we have to crack down on this drug activities, and we are doing it. पेडणे मानात केएलई हॉस्पिटल बेळगांव आणि प्रभाकर आल्लेकर ट्रस्ट हांच्या जोड पालवान 26 मार्च भलायकी शिबीर घडोवन हाडपाचे आसात अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी मंगळारा जाल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगलें. देखून सगळ्यांनी ह्या शिबिराचो लाव घेवपाचें आवाहन ताणें ह्या वेळार केलां. पेडण्यान अशें दिसलें कितें आमच्या लोकांची पयली सेवा करपाक जाल्यार लोकांचें हेल्थ बरें आसचें म्हणून हांवें एक कॅम्प दवरलेलो आसा. आमच्या 26 तारखेर आयतारा दीस तो 9 स्टार्ट जातलो. 3 पासून तो आमचो कॅम्प आसतलो आनी हे म्हाज्या बापायच्या नांवान प्रभाकर आल्लेकर ट्रस्ट हेज्या नांवान हांवें तो हें केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता खऱ्यांनीच हेजो आमच्या पेडणेकारांनी म्हाज्या भाव आनी भयणांनी सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवचो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.